सोगले तुझे हुकमान मोगाचो देव बोक्षिता सोगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओकोत दिता सोगले तुझे हुकमान मोगाचो देव बोक्षिता सोगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओकोत दिता ओंतम्या मोच्या खालसांता देवाचे उपकार आठवून ओंतम्या मोच्या खालसांता देवाचे उपकार आयज 2 वर्सां भरतात आमचो भाव जोकीन डिसोजा सोंपल्यार तो सोंपलेल्या भावा जोकींक देवाच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताच्या ओतम्या पासत आयची आमी सान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मुगळ भाव भयणीनो, ह्या प्राचीत काळांत आमी ओदीक जेवच्या कश्टांक पळोवन आमचे कश्ट जेवच्या कश्टांक उबारता. कुर्सा विरेत जैत ना, मुकुट ना, थारण ना. कुर्सांतल्यान कश्टांतल्यान जेजून आमचें थारण केलें. तो जेजू थारणाची झर म्हूण सदांच ही झरीशी वचूंक आनी ताचे कश्ट नियाळून आमची कश्ट ताकाच उबारूंक हें आमी सान मागुया. कश्ट आयले तेन्ना आमी गुणगुणल्या देवाचेर शीण केला ह्या दुसऱ्या चुकीचे वेळार आमकां माफी मागुया म्हणून हांव पत्की सोर पोतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पसत भाग्यवंत सदांच चमकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोतदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पोवूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी शकना, पूण तूं काकुती वन देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुमया
तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक आमेन. जेरेमायस प्रवोदेच्या पुस्तक वेले वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें, म्हाका सगळें गमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मांडयो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उखडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरता तसल्या विश्वाची मेंढरा सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजिता तें हांवूच नकळो जालो. जीव आसतना झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशांच्या प्रितिमेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचो न्हय असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्याय नेटीन मनसुबी करताय. काळजा मनाचो तूं ताव घेताय. तर ह्या लोकाचो सूड घेतलोय तो म्हाका पडोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातान सोडलां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका सेरोना येता. म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका सेरोना येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका सेरोना येता. म्हजे फाटीक लागलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. ना जाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जाबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजाचो ताव घेताय. तर पातक्यांचे नश्टपणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशांक तीर करून दवर. नितीमोन देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. देव म्हजो डाल, तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हटल्यार नितीमोन मनसुबीदार. रोकडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो बेंड उरता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विश्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój tuka sumia. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिषेक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषेक गालिलियांतलो येवंक शकता. अभिषेक दावेदाचे संस्थींतलो आनी दावेदाच्या बेतलहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हार घालूंक ना.
तेन्ना चौकीदार पोरोम याज्ञिका आनी फारिसेवा सुरशी परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यांत कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणें तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची ओडोक नासलोलो, पाड पडलोलो. ताचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदी आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकलें बगर आनी तो कितें करता ताची ओडोक घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत? तांणी म्हणलें, तुयी बी गालिलेकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिलेंतलो उपजलो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हाका तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, फाटल्या दिसांनी आमी आयकलां ते भाशेन जेजू देव मंदिरांत येता पोरबेक. आनी हे पोरबेक जेन्ना तो येता ताचें उतर आयकून जायत्या लोकांची काळजां उलपतात, जायत्या लोकांची मनां घुस्पतात. आनी आयजूय लोक घुस्पल्लो आसलो की जेजू कोण आसा तो. जेजूक थोडे प्रवादी म्हूण लेखताले, थोडे ताका अभिशेक म्हूण लेखताले, थोडे चिंताले हो अभिशेक जाल्यार दाविदाच्या कुडांतलो जावंक जाय आसलो, तो बेतलेहमान जल्मूंक जाय आसलो न्हय. तर ह्या पासत लोकां मदें वेगवेगळे तरेचे ताचे विशीं समजुणी आसली. आनी ही समजुणी तशेंच ह्या लोकांच्या फुडाऱ्यां मदेंय आसली, जावं ते फारिसेव जावं ते धर्मशास्त्री आनी याज्ञिकां मदें. तर आयज ह्या जेजू विशीं जे लोकांची समजुणी आसली ताचेर आमी नियाळ करुया. कित्याक आमकांय कांय पावटी जेजू विशीं देवा विशीं वेगवेगळी समजुणी आसता. आनी आमचें मन जेन्ना कितलें आव्हान येता, जेन्ना जिवितांत कोश्ट येतात, त्रास येतात, तेन्ना घुस्पता. तर मोगाचे इश्टानो, हो लोक घुस्पल्लो पूण आमकां तरी समजुणी मेवता वा आमकां तरी हो विस्वास आमी दवरून चलतात की जेजूच जावन आसा तो अभिशेक जे लोक रावताले तोच जावन आसा आमचो सोडवणदार. आनी आमी पळयतात की जे धर्मशास्त्री आसले, जे परम याज्ञिकाचे मनीस आसले, जे याज्ञीक आसले थंयसर ते जेजूक ओळखूंक विसरतात. कित्याक ते आपले मना प्रमाणे शास्त्र जे आसले ताची समजुणी घेताले. कित्याक शास्त्र दिल्ले खरें पूण शास्त्राची समजुणी वेगवेगळ्या भाशेन आसली. आनी ह्या पासत जे मनशांक मदें वेगवेगळी समजुणी आसली म्हणटूच ते हे अभिशेक कसो येतलो, अभिशेक कितें कोत्तलो, हें सगळें तांचे मदें घुस्पागोंदोळ पयलींसूनच आसली. आनी जेजू विशयी ते घुस्पल्ले आसले तो खरेंच अभिशेक काय वो आनी कोण मनीस जो अभिशेक आपणाकूच अभिशेक मानून वो आपणाकूच अभिशेक म्हूण उलो कोत्ता. तर मोगाचे इश्टानो, आयज आमकां जण एकल्याक एक उलो म्हणल्यार आमची काळजां मनां उक्ती धरूंक जेजूचें उतर आयकूंक. आनी जितले पावटी आमी मिसान वांटो घेतात, जितले पावटी आमी देवाचें उतर आयकतात, जावं कोणूय बरो मनीस आमकां बरें तें सांगता, तितले पावटी आमी उक्ते रावल्यार आमचे जिविताची नवसरणी आमी करूंक पावतल्यान. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमी देवा लागीं मागुया की आमी समजणी आमकां मेळूंक आनी आमचें काळीज मन उक्तें जावंक. जायते जाणांनी आमी हें आयकलां आसतलें की 5 कुड्डे आसले आनी एक होतीक जेन्ना ते पारकूंक आयिल्ले तेन्ना एक एकटो कुड्डो एक ते होतीचे सांद्याक हात लायता आनी होती हे भाशेन म्हूण समजुणी दुसऱ्या लागीं दिता. आनी तांचे मदें समजुणी जायना कित्याक वेगवेगळो आपआपले भाशेन होतयेक समजता. कोण होतयेचे पांयाक धरून
तो पांय म्हूण समजता, एक पिलर म्हूण समजता जाल्यार कोण होतेचे कानाक दोत्ता, कोण ताचे सुणांक दोत्ता, कोण ताचे शेपडेक दोत्ता, कोण ताचे पोटाक दोत्ता. आनी हे भाशेन ह्या सुदैवा मदें वेगवेगळे समजणी आसली. आयज आमी जाणात आमचेय मदें जायतीं जाणां वेगवेगळे समजणी घेवन जेजू विशीं जावं गोंयचे विशीं भोंवतात आनी वेगवेगळे समजणी लोकांक दिवन तांची मनां घुस्पायतात. तो आयज आमकां उलो आमी जेजू विशीं कितले जाणात काय आनी जेजू विशीं आमी कितें अदीक जाणा जावंक पावतले काय हाचेर लक्ष घालुया. आमी देवा लागीं मागुया दर दिसा की आमची काळजां मनां घुस्पवलेली आसूंक न्हय, पूण आमची काळजां मनां जेजूचेर थीर गोट विस्वास दवरून आमची पावलां फुडें मारूंक ह्या मिसान आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. Pitone velar kayon kawya C16 Dumpaso Soso Pormol page 35 C16 page 35. Pomesvora Svora ordana somestani betoci dupanso sosobo dumdomi sota sorga isvoli amchida Svora tuđe muka, por me svora vodana, some stari betoči, por me svora vodana, some stari म्हज्या भावाभयणीनो, म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सरपोवता देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोंबड्या बापा, ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्धल्यो आमच्यो निबोर कुशो दया करून तुका खालत्यो जायशे कोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतदारा आनी सासणाच्या देवा, सरकारी आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दळवण दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्वराचे नावी येतात आकाशून उसळगी 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 तुका सोयीसो. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण संसून वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuia. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviale dolore. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviale dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिबेताचो उंडो आनी सडबीणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जोखीची काकलूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावन पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पुती झुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सोरकाय तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोत्वेदार बापा सर्वनन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनार.
जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयला तातूंत ताजें राज आमकां मेळूंक आनी ताची खुशी पोरमणे आमी सदांच जिवीत सारूंक मागतले तर ताची खुशी सोदूंक आनी ती जिवितान पाडूंक देवाच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तन्नेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोरमाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदारका कुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्तेच्या आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयता सस्तेच्या सस्त्यांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. क्रिस प्रसादा वेळार खायोन गावुया D10 एकाच सुंड्यान पेज 52. D10 पेज 52.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतली सुटों आनी आमचे दिसपटे जिणेंत तुका मानो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. आयज आर्सिकेर फिरगोजेंतली कर्नाटका भागांतली फिरगोजेंतली फंड कलेक्शन करूंक येतली. तर आयज सांजेचे मिसांत आनी फाल्यांचे मिसांत आमी उदारपणान तांकां आमचें दान दिवया आनी हे भाशेन तांची इगोज बरे भाशेन बांदूंक तांकां सोंपेपण आनी आदार मेळूंक. सांतोस पास फाल्यां सांजे 5 वाजता मिसा उपरांत पुरसांव मिरवणूक आसतली. तर जे वाटेंत आमी हो पास व्हरतले ते जागे मातशे उपकार करून नितळ करचे. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पोदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजू कोडकू आनी ताचो पाटलाव करूं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक खायोन खावया. I32 तुजी पवित्राय पेज 135. I32 पेज 135.